मडगावचे कोकण रेल्वे स्टेशन ते रावणफोंड सर्कल मेरेन आशिल्ल्या फुटपाथाचेर झाडां वाडल्यात। हाका लागून लोकांक फुटपाथ सोडून रस्त्यावयल्यान चलून वचचें पडटा। मडगाव नगरपालिका पुरायेन अपयशी थारल्या असो आरोप थळाव्या दिनेश काकोडकरान केला। सरकारान लाखांनी रुपया मोडून हे फुटपाथ बांधला, पूण फुटपाथावयल्यान चलपाक मेळना जाल्यार फायदो कितें म्हणून थळाव्यांचो प्रश्न आसा। हे आमची फुटपाथ इतले लाख मोडून गव्हर्नमेंटानी फुटपाथ बांधल्या आणि एवरी काउन्सिलरांक ते हे दिल्या काम दिल्या त्यांच्यानी फुटपाथ क्लीन करपाची। आता आमचे हे मडगावचे पुलीस रेल्वे स्टेशना भायर कितें जालां, सगळे लोक मेन रोडा वयल्यान ती बॅगां धाकली भुरगीं बॅगां घोव बायलां बॅग घेवन त्या भुरग्यां बावड्या घेवन ती मेन रोडा वयल्यान चलतात। आनी हांव हांगा लायता रागीत ही फुटपाथ जी केल्या ती एक्चुअली ती लोकांक वचपाक बॅग घेवन वचपाक ही फूल फुटपाथ सारकी रान अशें जाल्लें हांगा सोरोत पावतात लोकांक बरें चलपाक मेळना। कितें करताले आनी ते मागीर हे आमच्या मेन रोडा वयल्यान चलतात। सो हांव मागता म्युनिसिपालिटी जे पळय काउन्सिलरांक जे वॉर्ड दिल्या तेंच्यांनी स्ट्रिक्टली आपल्या वॉर्डांक काम करपाक जाय। म्हाका दिसता इलेक्शन आसतना 6 म्हयने ते काम करतात, मागीर फूल 4.5-5 वर्स बेकार, हें सारकें न्ही। सुपर एक्टिव मडगावची म्युनिसिपालिटी कशें काम करता हाजें एक ज्वलंत उदाहरण आमी सध्या आसात कोकण रेल्वे मडगाव स्टेशनाच्या भायर। आनी हांगा जी फुटपाथ आसा त्या फुटपाथीचेर कंप्लीट झाडां आयिल्लीं आसात, बुशीस तण वाडिल्लें आसा आनी फाटले 3-4 म्हयने हें केन्ना निवळ करपाक पावलें ना। हांगचे काउन्सिलर लोकल म्हणटात की हांगचे काउन्सिलर केन्ना हांगा पावना। ही एकच सायडीनी जाल्यार त्या दुसरी सायडीकी बी जी फुटपाथ आसा तिजी परिस्थिती सेम आसा। लाखांनी रुपया बांदून हांगा ही फुटपाथ बांदिल्ली, कारण लोकांक सुशेगाद चलपाक मेळची म्हणून। लोकांक चलपा खातीर ही फुटपाथ केल्ली, पूण लोकांक आतां रस्त्या वयल्यान आपलो जीव धोक्यात घालून चलत वचचें पडटा। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणेकर।